कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सनबर्नाच्या माध्यमातल्यान फाटल्या 3 वर्षात सरकारी तिजोरेत 3,95,00,000 रुपयांची येणावळ आयली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली। सनबर्न महोत्सवाच्या माध्यमातल्यान फाटल्या 5 वर्षात कितली येणावळ आयली काय म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक विधानसभेत अतारांकीत प्रश्न विचारिल्लो। ताका पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन लेखी जाप दिल्या। कोरोना काळात 2020 आणि 21 वर्सा सनबर्न महोत्सव जावपाक शकलो ना, उपरांत 2022 ते 24 मजगती जाल्ल्या सनबर्न महोत्सवाच्या माध्यमातल्यान सरकारी तिजोरेत सुमार 4 कोटी रुपयांची भर पडिल्ल्याचे तातूंत म्हटला। प्रत्येक वर्साक गोंयान आमी पळयतात की सनबर्नाक खूबसो असो विरोध जाता आनी 2024 म्हणजे फाटल्या वर्साक सुद्दां आमी खूब कडेन अशें पळयलें की चडशा पंचायतींनी अशी रेझोल्युशन घेतलेलें की आमच्या गांवांत सनबर्न नाका म्हणून। मागीर सनबर्न कसो करून एकदाचो धारगळे जालो जाल्यार ह्याच फाटभुंयेचेर जेन्ना ह्या वर्साचे बजेट सेशन जालें असेंब्ली सेशनान युरी आलेमाव जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा तेणी जो टुरिझम मिनिस्टर आसा ताका काही प्रश्न घातलेले। त्या प्रश्नान तेणी विचारलेले की सनबर्नाक लागून फाटली 5 वर्सांक जी येणावळ सरकाराक येयल्या ती येणावळ कितली ती दाखोवची म्हणून। आनी ह्या प्रश्नाची जेन्ना सरकारान टुरिझम डिपार्टमेंटा कडल्यान जेन्ना ताका जाप मेळ्ळ्या ती जाप अशी आसा 2020 ते 2021 ही जी 2 वर्सां आसात ह्या 2 वर्सांक सनबर्न गोंयान जावना। आनी तशेंच 2022 ह्या वर्सा अंजुना वागातूर हांगा सनबर्न जाल्लो आनी ह्या सनबर्नाक जी येणावळ आसा ती 1,10,00,000 टुरिझम डिपार्टमेंटाक येयल्ली आसा। आनी तेंची जी टोटल ऑडियन्स कितली आसात ती तेंचे कडेन आंकडो ना। त्या वर्साची जी ऑडियन्स कितली येयल्ली काय म्हणून विचारल्यार तेंचे कडेन सरकारा कडेन तेचो आंकडो ना अशें सांगलेलें आसा। आनी तशेंच समज 23 पळोवपाक गेले जाल्यार 23 अंजुना वागातूर हांगा जाल्लो आनी हांगा 1,75,00,000 येणावळ सरकाराक येयल्ली आसा। आनी तशेंच तेंचे कडेन जी कितलो ऑडियन्स येयल्लो कितली टिकेटी खपल्यात हो जेन्ना डेटा विचारलो तेन्ना तो बी आंकडो तेंचे कडेन सरकारा कडेन ना। तशेंच फाटल्या वर्सा 2024 धारगळे पेडण्या हांगा सनबर्न जाल्लो आनी ह्या सनबर्नाक 1,10,00,000 येणावळ सरकाराक येयल्ली आसा। जशें आमी पळयलें फाटले 3 वर्सांचे पळोवपाक गेले जाल्यार 2023 पेक्षा परत 2024 जी येणावळ आंकडो आसा तो कमी जाल्लो आसा। आनी तशेंच जे टिकेट कितली खपल्यात हे जेन्ना विचारलें किंवा ऑडियन्स कितल्या प्रमाणान येयल्ले हे जेन्ना विचारलें जाल्यार हेचो जो आंकडो आसा तो सरकारा कडेन ना। हितून भितर आनी एक प्रश्न आशिल्लो की गोंयचे जे म्युझिशियन आसात तांकां सनबर्नान प्लॅटफॉर्म दिला काय म्हणून, जाल्यार तेजें उत्तर दितना सरकारान अशें सांगलेलें आसा की जे गोंयचे म्युझिशियन आसात तांकां प्लॅटफॉर्म दियात अशें आमी सनबर्नाक सांगलेलें म्हणून। सो हेचेर सुद्दां प्रश्न येता की खरेंच थंय गोंयचे जे म्युझिशियन आसात तांकां तो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा काय ना तो। सो हे आशिल्लें जे सनबर्न जे फाटली 5 वर्सां जातात ते फाटली 5 वर्सांत कितले येणावळ गव्हर्मेंटाक येयल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।